नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। लीज रिन्यूवलाची केस बुधवारा सुप्रीम कोर्टात आयलीच ना। गोवा फाउंडेशनान सरकाराचे आरोप न्हयकारले। रिन्यूवलाची एकान एक फायल दिवची म्हणून कोर्टाचो सरकाराक आदेश। झेडपी आनी म्युनिसिपालिटीचे डिलिमिटेशन रिझर्वेशनाचो फॉर्म्युला वापरून विरोधक आनी पक्षांतले इत्सुकांक उपाय करपाचो पणजे महापालिका वेंचणुकेंतय बीजेपीचो प्लान। सरकारा आड काँग्रेस देवली रस्त्यार आझाद मैदानाचेर धरणे। सरकारान मायनिंग केलें काबार। एकार एक यू टर्न। टॅक्स वसुली प्रचंड तरीकय सरकार पाठीशी। काँग्रेसीची टिका। पणजेतले चारूय कोर्ट सध्याच्या सुवातेवेल्यान व्हरतात पाट्यावेले स्पेसीस बिल्डिंगेत। अकस्मात 24 वरांची नोटीस। आदोगादा मदीं खवदळ। नव्या सुवातेर वचपाची ना तयारी। आनी मडगांव गांधी मार्केटांत सिलिंडराचे गॅस लिकेजीन उजो। एक सोंपलो, 6 जाण जखमी। एक भुरगें धरून 2 गंभीर। मेडिकलांत उपचार। हॉस्पिसियोची अँब्युलन्स चलना जाल्ल्यान बोवाळ। खबर विस्तारान। गोंयचे रिन्यू केल्ल्या मायनिंग लिजांचो निकाल लागना। लीज रिन्यूवलाची केस बुधवारा सुप्रीम कोर्टात सुनावणेक आयलीच ना। केन्ना येतली तेंय थारिल्लें ना। सरकार आनी मिनेराच्या आर्ग्युमेंटाक गोवा फाउंडेशन आनी बाकीच्या 2 याचिकादारांनी जापो दिल्यात। गोवा फाउंडेशन गोंयची उदरगत आनी अर्थवेवस्थेची वाट लायता म्हूण सरकाराचो आर्ग्युमेंट फाउंडेशनान न्हयकारला। तांकां खंय डोनेशनांतल्यान पयसो येता। लीज रिन्यूवलाची एकान एक फायल कोर्टान सरकारा कडच्यान मागल्या। लिस्टूच जावना मॅटर। लिस्टिंगाकूच नासले। ती लिस्ट जाले। आता केन्ना येवपाचे कळटले ना? अजून तारीख दिवची आसा। आयज लिस्टानूच नासले मॅटर। 88 मायनिंग लिजांचे रिन्यू बेकायदेशीर म्हूण सुप्रीम कोर्टात केस गेल्या। गोवा फाउंडेशनान एफिडेव्हिटात कोर्टा मुखार सरकारान केल्ल्या आरोपांचेर आर्ग्युमेंट घाल्यात। गोवा फाउंडेशन राज्याची उदरगत आनी अर्थवेवस्थेची वाट लावंक सोदता म्हूण सरकाराचो आर्ग्युमेंट। गोवा फाउंडेशनान आरोप न्हयकारल्यात। सरकारान पर्यावरण आनी रानां खात्याची मान्यताय घेनासतना तेरेखोल पूल बांदला। तेरेखोल गोल्फ कोर्साक लागून लोकांचे पयशे मोडून पूल बांदपाचो सरकाराचो प्लान म्हूण गोवा फाउंडेशनान आर्ग्युमेंट घाला। सालिगांव म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्लांटा खातीर बीजेपीन आपलेच मनशाक कॉन्ट्राक्ट दिल्लो म्हूण विरोध केला म्हूण याचिकादार गोवा फाउंडेशनान जाप दिल्या। सरकाराचो प्लांट हायकोर्टाच्या आदेशाक धरून ना। तशेंच सॉलिड वेस्ट प्लांटाक लागून नैसर्गिक उदका स्त्रोतांची वाट लागतली म्हूण फाउंडेशन म्हणटा। मांडवी वेल्या 3ऱ्या पुलाक खंय पर्यावरण मान्यतायच घेतिल्ली ना। संस्थेक येता त्या देणगेंतल्यान तांच्या वकिलांचो खर्च भागयतात म्हूण गोवा फाउंडेशन सांगता। राज्याचे उदरगतीक वा अर्थवेवस्थेक बादपा सारखे खंय तांणी कांयच केल्लें ना। उलट सरकारान मिनाचे ई पावणेंतल्यान सुमार 700 कोटी जोडले ते गोवा फाउंडेशनाक लागूनच। दुसरो याचिका घालपी सुदीप तामणकरान ताचे जापेत आर्ग्युमेंट घाल्यात ते अशे। गोवा ग्रांट ऑफ मायनिंग पॉलिसी 2014 धोरण बेकायदेशीर आनी मारक। पॉलिसीत डेड लिजा रिन्यू करपा विशीं तरतूद, मात MMDR कायद्यान तशें करपाक मेळना। इतले मजगतीं ट्रकवाल्यांचे सेजाकडेन मिनाचे ट्रिपींचे कोफूसांव कशेंच सुटना हो प्रस्न सुटमेरेन आंदोलन फाटीं घेवचें ना म्हूण ट्रकवाल्यांनी बुधवारा परत स्पश्ट केलें। तुमकां वेळ येयल्यार मेळटा त्या जाग्यार तो ड्रायव्हर मारता म्हणून पळोवं नाका, गाडी फुट्टा म्हणून पळोवं नाका। आतां कायदो आमच्या हातीन घेवचो अधिकार येयल्लो आसा। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। झेडपी आनी म्युनिसिपालिटी वेंचणुकांनी डिलिमिटेशन आनी रिझर्वेशनान विरोधकांक उपाय करपाचो फॉर्म्युला सरकार पक्ष महापालिका वेंचणुकेंतय वापरपाचो प्लान करता। पणजे महापालिकेचे वॉर्ड 30वेल्यान 33 जावं येता म्हूण उपमुख्यमंत्री उलोवन मेकळो जाला। राजकीय सुत्रां सांगतात ते प्रमाण रायबंदरा, मळ्यांत आनी बोगदा वाघ सारकेल्या वॉर्डांनी ही फेररचणूक जावं येता। बीजेपी मुखार एके वटेन बाबूश, दुसरे वटेन अपक्ष आनी तिसरे वटेन आपलेच इत्सुकांचो प्रस्न उप्रासला। पळयात रिपोर्ट। पणजे महापालिकेच्या वेंचणुकेत सरकार पक्षाक सध्या एके वटेन अपक्ष आमदार जाल्यार दुसरे वटेन पक्षातले इत्सूक उमेदवारांची कासकीसांवां बादपाची परिस्थिती उप्रासल्या। प्रभाग फेररचणुकेचो जाता तितलो फायदो करून घेवपाची तयारी बीजेपीच्या फुडाऱ्यांनी चलयल्या। पणजे महापालिकेचे वार्ड 30वेल्यान 33 जावं येता म्हूण उपमुख्यमंत्री फ्रांसिस डिसोजान सूत्र सोडला।
मात फेररचणूक राज्य वेंचणूक आयोग करतलो म्हूण सांगपाक तो विसरलो ना. महापालिकेच्या वार्डांचो आंकडो बदललो की रिझर्वेशन आनी डिलिमिटेशनाक जाय तशी मेकळीक. सध्या सुत्रांकडल्यान मेळ्ळ्या ते म्हायती प्रमाण पणजेची वार्ड फेररचणूक अशी जावं येता. वार्ड 30 33 जाता. बोगदेवाक फोडून नवो वार्ड करप. बीजेपीतल्या आदल्या एका नगरसेवका खातीर ही तरतूद. मळ्यांतले वार्ड फोडून आनीक एक वार्ड करप. एका नगरसेवकाक पॅनलान घेवन नव्या वार्डात ताची वेवस्था करपाचो विचार. रायबंदरात 2चे 3 वार्ड करप. सुत्रांकडल्यान मेळ्ळे ते म्हायती प्रमाण एक अपक्ष आमदार आपले पॅनल घालता. पणजेचे कांय इत्सूक खंय त्या आमदाराक मेळ्ळ्यात. एका वाटेन बाबूश, दुसरे वाटेन आपलेच कितलेशेच इत्सूक उमेदवार आनी आतां अपक्ष आमदारांचे पॅनल. बीजेपीक महापालिका वेंचणुकेत एक चॅलेंजूच. बीजेपीन खंय इत्सूक उमेदवारांक नांवां दिवंक 15 डिसेंबर मेरेन प्रास दिला. दर एकलो प्रामाणीकपणे नांवां दीत आसा. दुसरे वाटेन गोंयची राजधानी बीजेपी कडच्यान काडून बीजेपीक गोंयभर सिग्नल दिवपाचो बिगर बीजेपी आमदारांचो प्लान चल्ला. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार. काँग्रेस बीजेपी सरकारा आड रस्त्यार देंवता. मायनिंग वाठारांतय खंय आंदोलनां जातलीं. बीजेपीन जाहीरनाम्यांतल्या सगळ्या गजालींचेर यू-टर्न घेतला. खंयच्याय राज्या परस गोंयकार सगळ्यांत चड टॅक्स भरता. इतलें आसूनय सरकार पातीशेर म्हूण काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष लुईझीन उलयलो. काँग्रेसीचे कार्यकर्ते आनी फुडारी आझाद मैदानार एका दिसाचे धरण्याक बशिल्ले. काँग्रेस खंय मायनिंग वाठारांतय आंदोलनाचो नेट लायतली. ही लोकांचेर इतले वायट दीस आयिल्ले आहा. एक वाटेन सरकार लाचार, टॅक्सीस इतली जाल्ले आहा. दिस इज वन ऑफ द हायेस्ट टॅक्स स्टेट इन इंडिया. मेन बंद केलें. 1 लाख लोक रस्त्यार. आता नॉर्थ गोवा थिंगा एजिटेशन चलता. आमी मायनिंग डिपेंडन्स सेल केल्ले आहा. वी विल स्टार्ट अनदर एजिटेशन नाव. जस्ट लायक दिस वी विल स्टार्ट इन द मायनिंग एरियाज. मायनिंग बंद. दुसरी मेजर इंडस्ट्री आसली टुरिझम. टुरिझम कोण हॅपी ना. आयज गोंयकारांचे पासियन्स काबार. हो सरकार जो फाटले 3.5 वर्सां सरकार चलयता, जाणी जन संपर्क अभियान केल्लें, गोंयचे म्हारगायेचेर उलयले, गोंयचे बेकारीचेर उलयले, गोंयच्या भ्रष्टाचाराचेर उलयले, आनी 3.5 वर्सांनी गोंयांत कितें जाता? सगळीं यू-टर्न्स. स्पेशल स्टेटस यू-टर्न, कझिनोज यू-टर्न, रिजनल प्लेन यू-टर्न. आज लोक परतून रस्त्यार येता. अरे तुमकां 2011 रिजनल प्लॅन नाका. 2021 तुमी गव्हर्नर्स एड्रेस इन द विधानसभा पास केलें. ताजेर कट मोशन आसली. ती कट मोशन डिफीट जाली. म्हणटकूच गव्हर्नर्स एड्रेस पास जालो. आनी गव्हर्नर्स एड्रेसान कितें सांगिल्लें की 2000 रिजनल प्लॅन आमी परतून लोकां मुखार धाडटले आनी लोकांगेलें मत आहा तें आयकून घेतलें. हांव कितें म्हणटा, 2011 नाका, 2021 नाका, एटलिस्ट 2001 रिजनल प्लॅन आहा. हो प्लॅन आसपा जाय आनी हे प्लॅनाचेर लोकांक न्याय जास्तीस मेळपा जाय. घेऊ एक विराम.